काल गोवा कोंकणी अकादमीन 32वा कोंकणी राष्ट्रमान्यताय दीस मनयलो। हो सुवाळो गोवा कोंकणी अकादमीच्या शणै गोंयबाब सभाघरांत जालो। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते माया खरंगटे ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले। तशेंच अकादमीचे प्रभारी अध्यक्ष वसंत सावंत, सचिव दामोदर मोरजकर, नयना आडारकर, दत्तराज नायक आनी वालांका रिबेले आनी हेर मानेस हाजीर आशिल्लो। ह्या कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार वालांका जिल्ला रिबेलो हांच्या निर्णय आनी हेर काणयो ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन जालें। पुस्तकाचेर माया खरंगटे हांणी उलोवप केलें। उपरांत गोंयाचेर आधारीत अखिल गोंय इंटर स्कूल प्रश्नवाची सर्तीचें आयोजन केल्लें। ह्या सर्तींत पुराय गोंयांतल्या 24 स्कुलांनी वांटो घेतलो। चांचणी फेरयेंतल्यान 8 स्कुलां सेमीफायनलींत पावलीं आनी 2 सेमीफायनलींतल्यान दरेकी 2 अशीं 4 स्कुलां फायनलींत पावलीं। चुरशीच्या जाल्ल्या फायनलींत रवींद्र केळकार ज्ञान मंदिरान भाटीकार मॉडल हायस्कुलाचेर 10 गुणांनी मात केली। साखळेचे के.बी. हेडगेवार विद्या मंदिर 3ऱ्या सुवातेर जाल्यार साखळेचे सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस हायस्कूल 4थ्या सुवातेर उरले। चारूय पंगडाक रोख इनाम फावो जाली। आग्नेल फर्नांडीस आनी उल्हास नायक हाच्या हस्तुकी जैतिवंतांक इनामां भेटयलीं। हे खेरीज दर एक वांटेकार सर्तकांक पुस्तकाचो एक सेट आनी दर एक वांटेकार स्कुलांक 50 पुस्तकांचो सेट अकादमी वतीन भेटयलो।